जेन्ना शेनवार पडपाचो दीस आसा तो ते पाडिना ते पळोवन ते जेजूच्या शिसांक धरतात आनी ते रावतात जेजूक ते प्रश्न करूंक. आनी जेजू तांकां 3 उदाहरण दिता मोगाच्या भावान भयणो. आनी ते म्हणल्यार पयलें दाविदाचें. दावीद जेन्ना भुकेल्लो आसतना तो देवाच्या घरांत वचून देवाक भेटयल्ले उंडे ताणें केले, ताचे बरे भजनां ताणें. आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हे याज्ञीक शेनवारा दिसा देव मंदिरांत येता तेन्ना ते काम करता तेन्ना ते गुन्यांवकार म्हूण ते मानून घेनात. ते तो जेजू तांकां तांचे तोंडार मारता. आयज जेजू आमकां दाखोवंक सोदता आमचो देव एक दयाळ देव, काकूळसाराचो देव. तो आमकां काकूळट दाखयता आनी हेंच तो आमकां सांगूंक सोदता की आमी आमच्या जिवितांत लॉज आसात, रुल्स आसात, आमी पाळोवंक गरजेचे. ते पाळिना जाल्यार सगळे घुसपागोंदळूच जातलो. पूण आमी तरी ते सारकेच मनशाक आमी वालो दिनासतना केले जाल्यार न्हू जाल्यार आमी हुंयच पावची नात. घोडये सांगूंक सोदता घोडये आतां कितें जालें आतां ट्रॅफीक रुल्स आमी पळयता. ट्रॅफीक रुल्स आमी पाळिनात जाल्यार सगळेंच ट्रॅफीक जॅमूच जातलें आनी कोणाकूच खंयच वचोंक मेळचें ना. पूण जायते फावटी केन्ना कितें जाता घोडये कितें जालें रस्त्यार एक एक्सिडंट जालो तेन्ना आमी ते थंय एक्सिडंट जालो थंय वचून ते मनशाचो आदार बी करूंक तेन्ना ते रूल आमकां ते आमी पाळिनात. कित्याक थंय एक मनशाचें जिवीत आसा. तो आमी ते भाशेन आमी आमची हे मनीसपण न्हू दाखोवन एक मनशाक वालो दिवंक आमकां जेजू आपयता.